रवींद्र भवन बायणा वास्को हो एक नवीनच सामको उपक्रम सुरू करता आमचे ते आसा ते कोंकणी फिल्म फेस्टिवल आणि 24 तारखेच्यान हो सुरू जातलो आणि इनॉग्रल फंक्शन जे आसतलें ते 24 तारखेर जातलें 7 वरांचेर आणि तातूंत आमचे चीफ गेस्ट म्हणून आसतले श्री संकल्पभाई आमोणकर आणि आमचे गेस्ट ऑफ ऑनर नामणेचे दिग्दर्शक श्री लक्ष्मीकांत शेटगांवकर. हो जो उपक्रम जो आसा आमी खूब पयलीं करपाक सोदताले पण आतां तो सुरू जाता आणि आमचे ह्या सगळ्यांक हातभार लागलेलो आसा. आमचे एक्झिक्युटीव मेंबर जितले जे हांगा जमलेले आसात आमचो कल्चरल ऑफिसर, आमचो थिएटर मॅनेजर, आमचे चेअरमॅन हेंच्यांनी सगळ्यांनी एक बरो हातभार लावन हो बरें ताचेर चिंतन करून असो हो कोंकणी फेस्टिवल केल्लो आसा. सरान जशें सांगलें चेअरमॅनान की हो फेस्टिवल जो आसा तो सगळ्यां खातीर ओपन आसा, विनाशुल्क आसा आणि तुमी 7 वरांचेर 3 दीस हो कंटिन्यू फिल्म फेस्टिवल चालू उरतलो. सो म्हाका दिसता ह्या माध्यमांतल्यान तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव एकच हें करूंक सोदता की आव्हान करूंक सोदता की सगळ्यांनी जे आमचे कोंकणी पिक्चर मोगी जे आसात तेंच्यांनी प्रेक्षक जे गण आसात तेंच्यांनी हांगा येवन ह्या पिक्चर आमची जे कोंकणी फेस्टिवल आसा ताचो आस्वाद घेवचो. आयची प्रेस कॉन्फरन्स खास करून आपयल्या म्हणजे एक कारणां खातीर की रवींद्र भवन पहिल्याच फाटी पयली कोंकणी फिल्म फेस्टिवल करता 2025. हो फिल्म फेस्टिवल सोमारा 24 फेब्रुवारी ते 26 फेब्रुवारी ह्या दरम्यान जातले. हेतून विशेषता अशी आसा की सगळी कोंकणी फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म आणि फीचर फिल्म, म्युझिक व्हिडिओ कोंकणी ते आमी हांगासर आमच्या मायबाप प्रेक्षकांक दाखयतले. तेतून सुरवात 24 तारखे सांजे 7 वरांचेर जातले. तेका उपस्थिती आसतली आमचे मुरगांवचे माननीय आमदार श्री संकल्पजी आमोणकर चीफ गेस्ट म्हणून आणि नामवंत अशे अवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर प्रोड्युसर लक्ष्मीकांत शेटगांवकर हे गेस्ट ऑफ ऑनर आसतले. तेंचे हांगा उलोवप जातले. 24 तारखे सांजे 7 वरांचेर आमी गजानन गणराया हो म्युझिक व्हिडिओ हांगासर दाखयतले. दुसरो म्हणजे दामोदर म्हाज्या देवा हो म्युझिक व्हिडिओ आमच्या वास्कोकारांनी केल्लो आसा. तेतून आमचो देवेंद्र शिरोडकर आसत किंवा मीत भोसले आसा, वैभव नाईक आसा, हे सगळे वास्कोकार आसतात. तेंचे म्युझिक व्हिडिओ आमी हांगा प्रेक्षकांक दाखयतले. तेज्या नंतर आदूस हे शॉर्ट फिल्म जातले सन इव्हेंट गोवा प्रोडक्शनचे. ते सुद्दां आमच्या वास्कोकारान नेहाल च्यारी आणि आदित्य स्वरूप हे जे आसा प्रोड्यूस बाय सचिन सुर्लकर. ते शॉर्ट फिल्म जातकच सवंग हे आनी एक कोंकणी शॉर्ट फिल्म जातले. ते प्रोड्यूस बाय मस्कारा स्टुडिओ आणि तेजो डिरेक्शन केल्लें आसा वैभव नाईक आनी एक आमचो मुरगांवकार सडेकर आसा. हे 24 तारखे जातले. मागीर 25 तारखेक कोंकणी फिचर फिल्म जातले काजरो. ह्या फिल्माचे दिग्दर्शन नितीन भास्कर, प्रोड्युसर गायत्री पेडणेकर आणि राजेश पेडणेकर यांच्यांनी केल्ले आसा. हे 25 तारखे सांजे 7 वरांचेर जातले. आणि मागीर बुधवारा 26 तारखेक पेद्रू पोदेर हो जो प्रोड्युसर दीपक बांदेकर आणि चंदन बांदेकर आसा आणि रिटन अँड डायरेक्टेड बाय आमचो वास्कोकार जोजो डिसोजा हेचे आसा आणि एक्झिक्युटीव प्रोड्युसर राजकुमारी डिसोजा आसा. आता ह्या सगळ्या फिल्मांक विशेषता अशी आमी चूज केल्ली आसा जांकां एवॉर्ड मेळिल्लो आसा. दामोदर म्हाज्या देवा ह्या म्युझिक व्हिडिओक इंटरनॅशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवलाक ताका एवॉर्ड मेळिल्ले आसा. आदूस पिक्चराक ही एवॉर्ड ऑफिशियल सिलेक्शन अँड स्क्रिनींग ॲट इफी जाल्ले आसा. आदूस 2024 जी इफी जाली तेतून आदूस पिक्चराक थंय फिल्म हे दाखयले गेले इंटरनॅशनल शॉर्ट फिल्मा खातीर. तशेंच सवंग कोंकणी पिक्चर जे आसा तें पिक्चर सुद्दां फिल्म फेस्टिवल इंटरनॅशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2025 60 मिनटाचे फिल्म हे दाखयले गेले. आणि त्याच बरोबर काजरो हेका नॅशनल फिल्म अवॉर्ड 2019 आणि रिजनल ऑफिशियल सिलेक्शन स्क्रिनींग ॲट इफी 2019 जाल्ले. आणि पेद्रू पोदेर हो सुद्दां एक वास्कोकारान प्रोड्यूस केल्ले आसा. आमचो प्रयत्न इतलोच आसा की रवींद्र भवनान आमी अनेक नाटकां करतात. हांगा नाट्य फेस्टिवल केलो, आमची एकांकिकाचो उपक्रम चालू आसा, रवींद्र नाट्य आविष्कार चालू आसा. तेच्या बरोबर एक स्टेप फुडें वचप आणि फिल्मां खातीर आमी एक प्रमोशन करप म्हणून आमचो हो प्रयत्न चालू. ह्या फाटी आमी कोंकणी करता, काही दिसांनी आमी मराठी फिल्म फेस्टिवल करतले आणि तेच्या नंतर हिंदी नॅशनल फिल्म फेस्टिवल करपाचो आमचो असो उपक्रम आसा. ह्या खातीर आमी लक्ष्मीकांत शेटगांवकर एका गेस्ट ऑफ ऑनर आपयला. तेजे कडल्यान आमी काही टिप्स आमी ह्या फिल्म फेस्टिवलाक आमी घेतले आणि फुडें सुद्दां लक्ष्मीकांत शेटगांवकराची तुमकां सगळ्यांक खबर आसा जो गेस्ट ऑफ ऑनर आसा तेजो पलतडचो मनीस हो केन्स फिल्म फेस्टिवलाक दाखयले गेले
आनी बागा बीच अशी तिजी 2 फिल्मां आसा. तेचो सुद्धा एक फिल्मांचो एक उपक्रम आमी थोड्या दिसांनी करतले. विनंती आसा सगळे वास्को मुरगांव दाबोळीकार मुरगांवकार सगळ्या गोंयच्या लोकांक की तुमी सगळ्यांनी 24 तारखेक म्हणजे सोमारा सांजे 7 वरांचेर उपस्थित लावची. 24, 25, 26 अशें तुमी हांगासर आमच्या स्वतंत्र वीर सावरकर ऑडिटोरियम रवींद्र भवन भायण हांगा येवचे.